भंडारी समाज ज्ञाती बांधव समितीतर्फे खूपशे आयोजन प्रत्येक वेगवेगळ्या स्तराचेर केले वता आणि त्यातल्या त्यात आज तेंच्यांनी हांगासर वृक्षारोपणाचो मय पंचायत क्षेत्रांत ह्या विज्ञान ज्ञान प्रसारक संस्था महामाया विद्यालय त्यांच्या प्रांगणात हो घडोवन हाडलेलो आसा। हो कार्यक्रम खरोखरच स्तुत्य आसा आणि जे तरेन आमी पळयतात की आमच्या पंचायत क्षेत्रांत खूबशीं झाडां कसल्या ना कसल्या कारणान वादळी पावसा जावं आनी कित्या हितून कमी जायत आसता आणि ह्या पर्यावरणाचो समतोल जर राखतलो जाल्यार अशें वृक्षारोपण करपाची खूब काळाची गरज आसा आणि हो खरोखरच जो कार्यक्रम डिचोली तालुका भंडारी समाजान आयोजीत केला ह्या कार्यक्रमाची खूपच म्हणजे अशी स्तुती करीनशी दिसता। आमी प्रत्येकान हेच पद्दतीन आयज हांगासर वृक्षारोपण केल्लें आसा तेच पद्दतीन आमी प्रत्येक जर आमच्या घरांच्या फुडें पोरसांत जावं आमच्या बागायतींनी जर अशें वृक्षारोपण आमी करून ही झाडां लायली म्हणून जायना तर झाडां जगोवपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय। वृक्षारोपण सोहळो गोमंतक भंडारी समाज डिचोली तालुक्यान आयोजीत केल्लो आसा। हांव पयल्यान पयलीं हो वृक्षारोपण सोहळ्या आमच्या स्कुलान आयोजीत केला म्हणून हांव तेजे आभार मानता। त्याच प्रमाणे झाडां कित्याक बरी वाडप निसर्गात श्वासोश्वास घेवपाक बरो पडटा हे भुरग्यांक पटोवन आमी ल्हानपणानूच सगळ्यात पयल्यान पासून दिल्लेल्या पयली स्टँडर्ड फर्स्टाच्यान दिल्लेले आसा। आयज आमचे कडेन हांगासर SSC आसा ठिकाणी आमी 12th पासून हांगा आमी चालू केल्लेले आसा। 1st to 12th आमचे कडेन आसा। आमी हे वृक्षारोपण करपाची खूब गरज आहा आणि प्रत्येकान हांगासरच न्हू ते आपल्या घरा मेरेन सुद्दां एक झाड लावन जर वृक्षारोपण करीत आणि झाडां वाडयत जाल्यार निसर्गाचो समतोल रावतलो आणि आपले आरोग्य सुद्दां बरें उरतलें आणि हेच्या खातीर प्रत्येकान हो प्रयत्न करूंक जायो।